महेश बाब या हाजेर कारण यतीश बाब म्हणतात की अल्टिमेटली जे आता रोड व्हडले जाले, मदीक डिवायडर आसात, ज्यो गाडी वचून डिवायडराचे आपटतात, लायटीच्या खांब्याचे आपटतात, ते काय दुसऱ्याचे माननात बट ते नेग्लिजन्स म्हणून आपुणूच प्रूव्ह करतात. दुसरे वटच्यान दिलीप बाबान अशी एग्जाम्पल दिली की जंय प्रशासनान कांय गजाली फॉलो करपाक जाय सो दॅट ताजो इव्हेंच्युअल इम्पॅक्ट वेवस्थेचेर पडटलो आनी ती वेवस्थेवेलो इम्पॅक्ट मागीर रस्त्याचेर दिश्टी पडटलो. तुमी खंयचे गजाली कडेन चड सिरियस गजाल म्हणून पळयतात? ना, हांवें जशी स्टार्टिंगूच सांगलां, दीज आर ऑल द एजन्सीज, PWD, पुलीस, RTO, कलेक्टर, हे सगळे मिळून ताजेर कितें तरी विचार करपाक शकता आनी दे आर रिस्पॉन्सिबल ऑल्सो. कित्याक रिस्पॉन्सिबल म्हणटा, एक स्पीड ब्रेकर जर घालतलो जाल्यार कलेक्टर शूड इश्यू एन नोटिफिकेशन. बरें स्पीड ब्रेकर घालो, इट शूड बी पेंटेड. फाटीं तो सांखळी काय वाळपय एक एक्सिडेंट जाला, ती बायल मनीस आपले भुरग्याक घेवन वताली, स्पीड ब्रेकराचेर जंप जाली, पडली, शी डायड. म्हाका जाल्यार दिसता पुलिसान डायरेक्ट ऑफेन्स रजिस्टर करपाची PWD इंजिनियराचेर, बिकॉज यू हॅव नॉलेज दॅट हाजेर जर कोणी बंप जायत यू वील फॉल एंड डाय. आतां दीस इज एन एक्सेप्शनल केस वेरीन रोड्स वेर इनवॉल्ड. पूण बाकीची जर तूं एक्सिडेंट पळोवशी, हांव यतीशाक सपोर्ट करन दिसता म्हाका. कित्याक सांगता तुका, तूं जर दोनापावलची जर ते खांबे पळोवशी मदीं आसता ते डिवायडराचेर, ते सगळे खांबे मोस्टली सेकंड टायम रिप्लेस केल्ले आसा. हे येता रातभर खंय मजा करता, सकाळ फुडें एक एक खांबो उडयता. म्हज्या दारांतल्यान थंय फायर ब्रिगेड वता तेन्ना म्हाका कळटा की दोनापावल कोण तरी पडलो म्हणून, रेस्क्यू करपा वता ती. मिरामारची जवळ जवळ 100 खांबे रिप्लेस केल्या. दीज आर सेल्फ एक्सिडेंट्स. सेल्फ एक्सिडेंट म्हणल्यार कितें आसा, सेल्फ एक्सिडेंट तूं तशें पळोवपाक गेल्यार आमचो मिस्टर नायक म्हणटलो टू सम एक्सटेंट यू वील ब्लेम द रोड इंजिनियरींग. आय वील ब्लेम रोड इंजिनियरींग ऑल्सो. आनी आमी जे मरता न्ही आतां गोंयाक पळय लोक मेल्या न्ही, हांव तांची पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी घालता थोडी. तूं जर दोनापावलच्यान जर येवशी बांबोळीच्यान, तो रोड इतलो डेंजरस आसा एक एक कडेन की ते टर्न तूं उजव्यान मारता, गाडी भायर वता. ते कित्याक, दॅट इज टोटली ताजें कंट्रोलिंग आनी रोड इंजिनियरींग सामकें पाड केलां. आनी असली जाग्यार तूं तांकां ब्लेम करपाक शकता. पूण स्ट्रेट रोडार जर तूं वचून कोणाकय मारता, पॅरापेटाचेर चडयता, नाजाल्यार खांब्याक मारता, थंय खंय दिसता की आमी मातशें आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी विसरल्या म्हणून. आतां अल्टिमेटली कितें, अल्टिमेटली लॉस कोणाचें जाता? लॉस जाता त्या रायडराचें नाजाल्यार ड्रायव्हराचें. सो म्हणून म्हाका कितें दिसता, प्रत्येकान आपलो जीव तरी सांबाळचो. लोक हाडून मारता म्हणटात की पुलीस धरताले म्हणून हेल्मेट घालनाकात, स्वताची तकली सालवार करपा खातीर हेल्मेट घाला. आतां तो पयर पळय तो वास्को एक्सिडेंट जाला, म्हाका कोण सांगतालो की तांचे ते टिब्बल सीट वताले तांचे फाटल्यान पुलीस आशिल्ली म्हणून, आनी हांणी वेल्यांनी ती कदंबा बसीचेर मारली आनी तातूंत 2 जाण मेले. सो इट इज व्हेरी सॅड. पूण कितें आसा, ह्या लोकांनी समजुपा जाय बाबा, आपूण ती तकली घेवन भोंवता, ताका हेल्मेट ना कांय ना, स्कूटर ती व्हरून जर खंय क्रॅश केली, चान्सीस ऑफ सर्वायवल आर व्हेरी लेस.